नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. निमाणे सोनाली फोगाटाची खुनाची केस सीबीआय कडेन चल्ली. घर मंत्रालयान शिफारस केल्या. केस सीबीआयक दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगिल्लें. गोंय पुलिसेचो तपास व्यवस्थीत चल्ला तरी सोनाली फोगाटाच्या फामिलीची एका सारकी मागणी येता. ताका लागून केस सीबीआयक दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. हरियाणाच्या खाप पंचायतीनय केस सीबीआयक दिवंक 23 तारखेची डेडलायन दिल्ली. सोनाली फोगाटाच्या फॅमिली कडल्यान कंटिन्युअस डिमांड येवंक लागिल्ल्यान गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोनाली फोगाटाची केस सीबीआयक हँड ओव्हर करपाचें डिसिजन घेतला. गोंयचे पुलीस केसीच्या सॉल्व करपाचे खूब लागीं मेरेन पावले, पण फॅमिलीचो डिमांड आशिल्ल्यान तेंच्यांनी डिसिजन घेतला म्हणून प्रुडंटाक सांगलें. सोनाली फोगाट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए. उनकी बेटी की भी डिमांड थी. हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. बहुत अच्छे क्लूज़ भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए. तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं. तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाय दिल्लें गोवा पुलिसाचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिल्लें, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआयक दिवपाक लायला. इतले मजगती कळटा त्या प्रमाण केंद्रीय घर मंत्रालयान सोनाली फोगाट केशीत सीबीआय चौकशीची शिफारीश केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुशिल्ले तूर दाळीच्या प्रकरणात सिव्हिल सप्लायाच्या सरकारी कर्मचारी आनी ऑफिसर भड्डले. तांचेर एक्शन जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. सरकारी अधिकारी जबाबदार म्हूण विजिलन्सान खंय मुख्यमंत्र्याक फायल धाडल्या. प्रुडंटान ते विशीं रिपोर्टय केल्लो. वाट लायिल्ल्या कोट्यांचे सागरीची केसूय विजिलन्साक दिल्या. चण्याची फायल मात खंय अजून ताचे कडेन आयिल्ली ना. तूर दाळीच्या फायलीन म्हाका दिसता ऑल टुगेदर 5 काय 6 जाण इन्वॉल्व आसा. हांवें ताका सांगलां जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन कितें ती तेंचेर घे, कारण तूर दाळीच्या उपरांत म्हाका साखरेची फायल मेळ्ळ्या. साखरेच्याय फायलीचेर हांवें तसोच शिरो मारला. जे कोण इन्वॉल्व आसा पयलींच्या सगळ्या जाणांक स्ट्रिक्टली जितकी पनिशमेंट जी जावंक शकता पयली तितकी पनिशमेंट. चण्याची बी पावली? चण्याची अजून पावना. साखरेची म्हाजे कडेन फायल. कितले जाण इन्वॉल्व? साखरेची मेळ्ळे कितले इन्वॉल्व आहा ते येवंक नासले. डायरेक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आयिल्ली. सो दॅट हांवें त्या खातीर सांगलां विजिलन्साक इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी कोण इन्वॉल्व आहा ते काड म्हटल्यार, बट सगळ्या जाणांचेर पनिशमेंट जातली. 2 दीस फाटीं विजिलन्सान तूर दाळीची केशीत तपास करून चार्जशीट घालपाची शिफारस सरकाराक केल्या म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. तपासांत तेन्नाचो सिव्हिल सप्लाय संचालक सिद्धिविनायक नायका सयत 6 जाणांक जबाबदार धरल्यात. सरकाराक चुकीची माहिती दिवन दाळ भड्डून कुससर ती वापरिनासतना वाट लायली म्हण आरोप. फुडली एक्शन कितें तें सरकार थारायतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचे केशींत हिंदू पक्षकारांचे मोठें जैत. हिंदू पक्षान ज्ञानवापीचे सुवातेचेर लिंग आनी शृंगार गौरीचे पुजेक परवानगेक घाल्ल्या अर्जांत तथ्य आसा अशें वाराणसी कोर्टान म्हणलां. आतां ASIच्या सर्वे प्रमाण आर्ग्युमेंट जातले. मुस्लीम पक्ष वक्फ बोर्डाची हायकोर्टांत वचपाची तयारी. 1991 प्लेसीस ऑफ वर्शीप कायदो ज्ञानवापीक लागू जायना अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है. 22/9 आगे अब इस और 22
August 9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। कुडचड्यार बाणसाय बेकायदेशीर रेंव काडपाचे सुवातेर जाल्ल्या शूटआउटा विशीं हायकोर्टान सरकाराची एफिडेविटाचेर जाप मागल्या। बेकायदेशीर रेंवेचे इश्यूचेर जनहीत याचिकांचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली। याचिकादार गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान बाणसाय शूटआउटाचो इश्यू कोर्टाचे नजरेक हाडून दिलो। हायकोर्टान सरकाराची 2 सप्तकां भितर एफिडेविट मागल्या। IIT प्रकल्पाक सांग्यारय विरोध खर जावंक लागला। विरोधक आनी एक्टिविस्टांनी शेळ मेळावले प्रमाण सांग्यारय बायलांक फुडें काडली। सोमारा बायलांनी फुडें सरून डिमार्केशन करून गेल्ले टिमीचेर आवाज चडयलो। डिमार्केशनाक विरोध केल्ल्यान जमाव आनी पुलिसांचें वाजलें, एकामेकाच्या आंगार गेले। वातावरण तापिल्ल्यान सांगे, कुडचडे आनी केपेंचो पुलीस फोर्स घालचो पडलो। सत्तरीत शेळ मेळावल्या IITच्या सुवातेर जाल्लो तोच फॉर्म्युला सांग्यार। IITच्या सुवातेर बायलांचो जमाव दिसूंक लागलो। पुलिसाकडे 2 हात करून गावच्यो बायलो आयज पासून शेत रोयता, शेतात डेमोक्रेशन केल्या तेंच्यांनी कॅनला पॉयंट मारलो आहाय तेणे। ज्या दिसा आमी सद्दां शेतां येता, ज्या दिसा आमी 8 तारखे शेतां येवन आमगे हेस्त म्हूण त्या दिसा तो शेतां येयलो जाल्यार तो हर जाल्यार आमी शेतां आहा तेन्ना आमकां हे तुमगेले हे कितें करया म्हूण तो एक जाता आसलो आमकां IIT आमच्या शेतान नाका। परदेशान खंयी शेतान न्ही सॉरी खंयी तेणे व्हरोन तेणे IIT करची, पूण आमच्या शेतान आमची जमीन आमी ताका दिवची नात। आमचे दोंगर आमी ताका मोडूंक दिवची ना, आमी जमीनच दिवची नात। आमच्या त्या दोंगरार झरी आसात, आमच्या वाड्याचें नांव झरीवाडो म्हणून आसा, आनी दुयेंत लोक येवन ते झरीचे उदक येवन थंय सगळे ते लोक नाका बिता आनी दुयेंस व्हांवून वयता पयस। आनी आज ते तर दोंगर बिगर मोडून उडयले जाल्यार ते आमकां झरी बिरी आमकां शेताचें कांय उरची ना। कशें उत्पन्न जातलें आमचें? आमकां तेका लागून आमकां IIT आमच्या शेतांक नाका, तो खंयी करूं। डिमार्केशनाक विरोध जाल्ल्यान सुवातेर सांगे, केपें आनी कुडचडे सावन PI आनी पुलीस फोर्सय पावलो। वातावरण तापले। आदी ना म्हणटना आता एक करून जमावाचो आंकडो सुवातेर वाडटा। जेन्ना डिमार्केशन टीम जी डिमार्केशना खातीर बाउंड्रीज मार्क करपाक वयताले ते खंय तरी शेतकऱ्यांनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हेका लागून तेणी तांकां ब्लॉक केले। तेजे नंतर तेणी पुलिसां आपयले आनी अशें एक ग्रूप तयार जालो। तशेंच एक सायडी पुलीस एक सायडी अशें करून खंय वातावरण तापलें। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर। घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट। आता बोळ्या राती उसरां आयिल्ली खबर। आयज IT मिनिस्टर रोहन खंवटेन चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वांगडा IT एडवायजरीची पयली मिटींग घेतली। गोवा वी नीड टू पोजिशन एज द क्रिएटिव कॅपिटल ऑफ द कंट्री, आणि गोवा पोजिशनिंग क्रिएटिव कॅपिटल ऑफ द कंट्री करता आसतना विदाउट कॉम्पिटिंग विथ द मास सेगमेंट एरियाज वी नीड टू पोजिशन आवर सेल्स इन द नीश एरियाज। त्या नीश एरियाजान कशें वचपाचें, इंडस्ट्री खातीर टॅलंट कसो तयार करपाचो, इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम कितें करपाक जाय, आनी कनेक्टिविटी जावं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ वायफाय एंड अदर अवेलेबल थिंग्स, हाउ डू वी पुट द होल थिंग टुगेदर वेर वी आर टुडे, एंड द रोड मॅप वॉज शेअर्ड, and against this we have taken inputs from all of them. We have proposed a subcommittee very importantly कित्याक talent pool आमकां सद्या तयार करपाक जाय, त्या talent poolaचेर चड भर दिवचो पडटलो. Through our policies being very successful, I can proudly announce that we have had almost 99% plus people being taken directly from colleges, wherein unemployment through colleges, which was happening earlier for IT, has reduced drastically.
कित्याक ते इन्सेंटिवायज करता पूण थंयच्यानूच आमकां ऑलरेडी टॅलंट मेळपाक लागला इंडस्ट्रीक. पूण इंडस्ट्री वाडटल्यो जाल्यार टॅलंट वाडपाक जाय and we need to look at more avenues. So CM also has been quite vocal on saying ki education and खंय समज changes आमकां जाय to meet up with the IT expectation. Let us explore it. आणि त्या खातीर एक सब कमिटी फॉर्म करून where the industry and the academy will talk together and come with a plan to tell us what are the touch points that we need to touch upon and say that ही इंडस्ट्री आमी करपा खातीर समज आपयता जाल्यार एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक कशें तयार जातलो, गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट कशें मेळटलें आनी तांकां आमी स्किलींग खंयचें तयार करपाक जाय सो दे गेट रिस्पेक्टेबल सॅलरीज. हाजेर चर्चा जावन फुडें वचपाचो मार्ग आमी घडयतले. हातून एक जातलें की BCom जावं BA जावं नीड नॉट बी ओनली IT or ITES but away from that a person may have talent in the IT sector which must have never explored or his liking must have never got a backup. तो एरिया सुद्दां आमी करून तांकां स्किलींग तयार करून इंडस्ट्रीक तयार करतले हें एक धोरण घेतिल्लें आसा. सो ई गव्हर्नन्साच्या बाबतींत ITGच्या माध्यमांतल्यान हाव वी आर मुवींग अहेड, अदर आउटरीच प्रोग्राम्स, कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टॅलंट ओवरऑल आमी डिस्कशनान हाडून घेतिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सायबर एक्टिविस्ट आयरिशान सिली सोल्साचे केशींत एक्सायज आयुक्ता मुखार घाल्ले केशीचेर 13 ऑक्टोबराक फायनल आर्ग्युमेंट. मेल्ले व्यक्तीच्या नांवार दिल्लें लिकर लायसन रद्द करून बेकायदेशीरपणाक जबाबदार सगळ्यांचेर तो एक्शन मागता. तेवटेन एंथनी डिगामा आनी एटॉल फुड्सा मदलो एग्रीमेंट रजिस्टरूच जाल्लो नाशिल्ल्यान एग्रीमेंट जाल्लोच ना म्हूण डिगामाचो आर्ग्युमेंट. Under the law, there is a distinction between an agreement of lease and a lease deed. Agreement for lease just says that parties would enter into a lease deed if they so wish to. Under the Transfer of Property Act, every lease has to be by a registered document. If a lease is not by a registered document, that lease is not valid under the law. So this agreement for lease never culminated into a lease deed. At the stand taken by Anthony Digama that he would be covered under the Portuguese law is totally rubbish. Once a person is not domiciled in Goa, because Anthony Digama in his power of attorney and other places has clearly stated that he is a permanent resident of Mumbai. So this Portuguese law anyways would not be attracted to this case. My response has today been taken on record and the Excise Commissioner was pleased to fix the matter now for final hearing, the final arguments on 13th of October. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस. कोलवाळे जेलींत तिगा अंडर ट्रायल कैद्यांची केस्तांवां, तिगूय नायजेरियन. तातूंतल्या एकट्याच्या कानाक मार लागला, ताचो ट्रिटमेंट चल्ला. उरिल्ल्या दोगांक खंय मातसो मार लागला, तांचें मेडिकल केलां. प्रकरण पुलिसे मेरेन पावलां. झगडी नेमकी कित्याक जाली ताचें कारण आनी बाकीची चवकशी खंय पुलीस करतात. दर्यादेग वाठारांत टुरिजम उद्देग मुखार व्हरपाचे नजरेन कितें करूं येता ताचेर पर्यटन मंत्री रोहनान दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची एकठांय बसक घेतली. टुरिस्टांनी गोंयच्यो बऱ्यो यादी घेवन वच्च्यो. टुरिजम उद्देगाक उभारी दिवचे खातीर नव्यो कल्पना चालीक लावपा विशीं बसकेंत चर्चा जाल्या. बसकेक आमदार डिलायला, केदार, जीत, कॅप्टन वेन्झी, क्रूज, विरेश आनी एल्टन आशिल्लो. दर्यादेग वाठारात टुरिजम इंडस्ट्रीक मुखार व्हरपा खातीर पर्यटन मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची बसका जाली. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा पर्यटकांनी परत वतना गोंयच्यो बऱ्यो यादी घेवन वचचे म्हूण यत्न. शेक पॉलिसी अंदू कंटिन्यू जाता. वॉटर स्पोर्ट्साक आमकां कितें चेंजीस करचे पडटा. हाव द टुरिस्ट नीड्स टू बी फिलींग स्पेशल एंड कॅरी बॅक गुड मेमरीज. What are the new avenues of how we can create ecotourism in the right sense? How we can tap more tourism services? What we can do more inclusive to get the right thought of improving our tourism sector are things which we have discussed today. बसकेक आशिल्ल्या सगळ्या आमदारांनी तांच्या वाठारांतल्यो समस्या तांच्यो कल्पना मांडल्यो. पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर अशे तरेची बसका जाल्या म्हूण खोशी. This is a very good start. At least one of the ministers have called us to ask what is our difficulties. Sec policies, water sports,
बीच इरोजन जाता तेजेर कशें करपाचें, नवे नवे पॉलिसीज नवे नवे आयडियाज आमचे कडेन घेतल्या, तेंच्यो कितें आयडियाज आसा त्यो आमकां दाखयल्या. बेसिकली आमची जी सांद्रे मतदारसंघात अरावंड 3 ते 4 बीचीज येता, बट अजून पर्यंत आमी युटिलायज तशें जाल्ले आसा. हांवें सजेशन दिल्लें आसा की आमच्या बिचार कितें जावपाक जाय, फुडें कशें आमी वचूंक सोदता आनी आमचो जो प्रपोजल आसा ते करतले म्हणून तो पॉझिटिव्ह व्यू पॉयंट्स येयल्लो आसा. ऑन फ्रायडे दे हॅव एश्योर्ड की शेक ओनर्स जे आहा दे आर विल एबल टू पे. शेक ओनरान हारी करपा जाय न्ही, 1 year तांकां सेम दिल्या, सो शेक ओनर्स हॅव टू पे नाव. पे केलें म्हणटकीर तेंच्यांनी तांगेल्यो वस्तू हाडपा जाता. आम गोंयकार मागीर भायर वयता कित्याक आमगेले त्रास जाता, भायले लोक येवन आमचे धंदे हडप केले. सो म्हाका दिसता हांवें इश्यूज रेज केला आनी हांवें सांगलां बाबा लोकल्सान कोण जे आहा तांकां धंदो करपाक इज ऑफ बिजनस दिवपा जाय. क्राइस्ट द किंग स्टॅच्यू आहा तो बिगस्ट स्टॅच्यू इन एशिया म्हणून, सो थिंगाय आमकां ब्युटिफिकेशनाकूय फायल घातली आहा, ऑलमोस्ट ती जावपाची आहा. आतां टेंडराकूय मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलो करपाक. स्टाफ डिप्लॉयमेंट हेचे टुरिझम पुलीस आहा ते खूब कमी आहा आनी म्हाज्या एंटायर कोस्टल बेल्टाक फक्त 2च घातले. सो तेका हांवें आतांय रिक्वेस्ट केला की प्रत्येक बिचाचेर 4 टुरिस्ट पुलीस कंपल्सरी थंय हे सिजनाक आसूंक जाय. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंयच्या बारीक मोठ्या नुस्तेमारांनी नवें तंत्रज्ञान घेवन ह्या धंद्यांत देवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. पणजे जेटीचेर आधुनीक नुस्तेमारी ट्रॉलराचें उक्तावण जालें. नुस्तेमारीचो धंदो गोंयकाराच्या हातांत उरल्यारूच गोंयकारांक सवाय नुस्तें मेळपाचें म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयला. श्रीपाद भाऊ म्हणटा मायनिंगा उपरांत रोजगाराची तांक नुस्तेमारींत. मुळात गोंयकार हो नुस्त्याच्या धंद्यात पारंपारीक रित्या खूब पयलीं पासून आसा. एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी जितकी फिशिंगा बाबतींत हाडटले तितकी जर हाडीत जाल्यार ताचो खूब मोठो बेनिफीट सगळ्या जाणांक मेळूंक शकता. त्या दोन फॅमिली फिशींग बिजनेसांत तांच्यांनी ही एडवान्स बोट आज म्हजे हस्ते लॉन्च केली. म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता इतर गोंयकारांनी बी अशाच पद्दतीन ह्या बिजनेसांक न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन देवपाची गरज आसा, जेणे करून आमी ज्या ब्लू इकॉनॉमीचो विचार करता आनी वेगवेगळ्यो केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना जर आमी ताचो बेनिफीट घेतले आसत जाल्यार ल्हान ल्हान नुस्तेकारां पासून व्हडल्या नुस्तेकारां पर्यंत फिशींग करपी जे सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ह्या बिजनेसांत देंवचें. ह्या नव्या आधुनीक ट्रॉलरांत एका वेळार 35 टन नुस्तें काडपाची तांक. ओवरऑल ही बोट आसा न्ही ही सगळी नव्या डिझायनाची बोट आनी नव्या टेक्नॉलॉजीची बोट. नुस्तें जायते येवंक शकता, 30-35 टन पासून कांय न्ही कसो हाडूंक शकता बोटीन ह्या. मायनिंगा उपरांत रोजगार दिवपाची तांक खंय नुस्तें मारीत. फिशींग हो एक मायनिंग नंतर एक मेन धंदो गोंयकार आनी गोंय इतले हिस्ट्री हे सांगपाची गरज ना. आनी ह्या धंद्याची कॅपेसिटी आसा एम्प्लॉयमेंट दिवपाची आनी कंजप्शन करपाची कॅपेसिटी ह्या फिशिंगान आसा. विजय म्हणटा सरकाराची सबसिडी फकत कागदार, धंदो गोंयकारांच्या हातांत उरूंक जाय. गोंयची फिशरीज वाडली जाल्यार गोंयकारांक शीत कडी नुस्तें अफोर्डेबल मेळचें इतलोच हेतू म्हणून. पूण म्हाका दिसता सबसिडी बी सगळी सरकाराची आहा इट्स ओन्ली ऑन पेपर. म्हाका दिसता सरकाराचो सपोर्ट नुस्तें सवाय करपाक कांयच ना. हो एक धंदो उरला जो गोंयकारांच्या हातांत आसा आनी गोंयकारांनी जो घेवन फुडें वचपाक जाय. स्थानीक गोंयकारांक सवाय भितर नुस्तें मेळपाक. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.